नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। नरेंद्र मोदीक प्रधानमंत्री पदाचो उमेदवार करपाचो भाजपाचो निर्णय योग्य। सर्वसामान्यांचे मत। थोडे म्हणतात कोणूय वेचून येवं कांयच फरक पडचो ना। पुलीस राजकारणी ड्रग्स प्रकरणांत राजकारणी घुसपल्यात। सभागर समितीच्या चौकशेंत उक्ताडार। Of course, yes, of course. There are involvement, of course. I don't deny that. पोटाक अन्न ना, रावपाक घर ना, पूण कसमशील कोडार रावपी वानर मारे मनयतात चवथ। सरकारान परिस्थितीची दखल घेवन सुविधा दिवच्यो म्हूण प्रार्थना। चवथीच्या बोवाळाक लागून लोकायुक्ता लागीं मालमत्तेचो तपशील दिवंक शकले नात। रिटर्न्स न भरपी अनंत शेट, बाबू कवळेकार आनी विष्णू वाघाचें रेजांव। आनी आमच्या क्लबाचे 80 लाख रुपया पयलीं फारीक करात म्हणटा चर्चिल आलेमांव। AIFFचेर काडलो फोग। खबरो विस्तारान। 2014च्या लोकसभा वेंचणुके खातीर भाजपान प्रधानमंत्री पदाचो उमेदवार म्हण नरेंद्र मोदीचें नाव जाहीर केलें। प्रुडंटान हाचेर सर्वसामान्यांच्यो प्रतिक्रिया जाणून घेतल्यो। चडशा लोकांक भाजपाचो निर्णय योग्य दिसता। कांय जाणांक प्रधानमंत्री म्हूण राहुल गांधीच योग्य दिसता। कांय जाणांक नरेंद्र मोदी वा राहुल कांयच फरक पडना। ते म्हणटात देशाक भ्रष्टाचार आनी म्हारगाय ना करून सुशासन दिवपी फुडारी मेळचो। बीजेपीन कॅन्डिडेट डिक्लेअर केला मोदी ॲज अ प्रायम मिनिस्टर कॅन्डिडेट आणि सपोज काँग्रेसीन राहुल गांधी केलो जाल्यार कितें जातलें? मोदी जिंकलो काय राहुल गांधी जिंकतलो? म्हाका दिसता मोदी जिंकतलो। तुका कोण जाय? मोदी जाय। कित्याक जाय? कित्याक आमच्या गोंयांत सगळे बीजेपी एक लावन बरें दिसता न्हू, डेव्हलप केला ताका लागून। मोदी येयल्यार डेव्हलपमेंट जातली आणि शुअर जातली 100%। राहुल गांधी कित्याक ना? जावचें ना दिसता। काँग्रेसी कडेन जावचें ना? शुअर। कित्याक म्हणजे आतां काँग्रेसीक वाजयला न्हू लोक। आता 10 वर्ष झाले काँग्रेस आसा केंद्रान, ताका लागून म्हाका दिसता मोदी टफ फायटर गो। मोदी येवपाक जाय काय राहुल गांधी? आतां येवपाक जाय असो दिसता की कोण बरें काम करता ते येवपाक जाय। आतां मोदीचेर चडशें मोदी चडशे होप मोदीचेर मोदीचेर होप। इतले वर्सां जे राज चलयताले ते आमचे गांधी सरकार चलयताले न्हू। इंदिरा गांधी जसं नेहरू आणि हे बाकीचे चलयताले त्या प्रमाणे आमचे गरीब परिस्थिती तशी आयल्यान त्या प्रमाणे सगळें लिमिटीन चलतालें। आतां हे आमकां दिसता की परत ते राहुल गांधीचे जे घराण्यान आसा ते कोणी तरी राज करचें। कित्याक जाणा तो तांकां बरी ती समज आसा। नरेंद्र मोदी की राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी तो कितें तरी करतलो। ताणें गुजराताक खूब उदरगत केल्या आनी म्हाका दिसता तो प्रायम मिनिस्टर जाय जाल्यार इंडियेची खूब उदरगत जातली भारताची आनी आमची गोंयचीय जातली। राहुल गांधी ना पुरो काँग्रेसीन राज्य केला तितले पुरो खूब केले। नरेंद्र मोदी कित्याक जाय? खूब असो कॅन्डिडेट बरो आहा न्हू। हेजे पेक्षा राहुल गांधी पेक्षा तो बरो आहा। तुका कितें दिसता नरेंद्र मोदी डिक्लेअर केला म्हणून बीजेपी येवंक शकता पावरार? म्हाका चड करून दिसता कितें बीजेपी येवपाचें दिसता। कित्याक नरेंद्र मोदीक चड सपोर्ट आहा। ॲक्च्युली दोघी जण सारकेच आहा ते। नरेंद्र मोदी इज वेल आमी कसो म्हणटा एक टेक्निकली सॉलिड पार्टी तो बरो आसा तसो, आनी राहुल गांधी इज अ गुड पर्सन गो। बट आतां आमकां सद्या कितें जाय द बेस्ट पर्सन हू वील रन अस। म्हणजे हे आतां क्रायसीस जे आसा सगळे ते सगळे क्रायसीस आमकां सॉर्ट आउट करून जावन दितात हील बी द बेस्ट वन। इतले मजगती भाजप सरकाराक गोंयांत तेंको दिवपी गोवा विकास पार्टीचो मुखेली मिकी पाशेको म्हणटा लोकसभा वेंचणुकेक अजून वेळ आसा। तेंको दिवप काय ना ते अजून थारावंक ना। Still time, no? Still time. See, being a different party at this juncture, making a statement is a lot more different. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस। पुलीस राजकारणी ड्रग्स प्रकरणांत राजकारणी घुसपल्ल्यात हे सभागर समितीचे चौकशेन मुखार आयला। ह्या प्रकरणाची चौकशी करपाक विधानसभेन समिती नेमिल्ली। समितीचो मुखेली आमदार मिकी पाशेको म्हणटा अहवाल तयार आसा आनी तो सभापती मुखार दवरतले। येता त्या अधिवेशना वेळार समिती हो अहवाल मांडटली।
ड्रग्स व्यवहारांत राजकारणी पुलीस आणि ड्रग माफियाचो हात आसा हे दाखोवपी अहवाल येता त्या विधानसभा अधिवेशना वेळार सभागर समिती मांडटली. अहवालांतली म्हायती दिवंक समितीचो मुखेली मिकी पाशेकोन न्हयकार दिलो. पूण कांय राजकारणी ह्या प्रकरणांत घुसपल्यात अशें चवकशेंतल्यान मुखार आयला हे मिकीन मान्य केलें. This time, for this session, I'll table the report. So, report is ready? Almost ready. Is there any truth in that? The drugs, police and this politician? Any nexus? Is it a fact? Any nexus? See, I don't want to name it. No, not name. Yeah. We are not asking you. Of course. Does such a thing exist or not? Yes, of course. There are involvement, of course. Okay. I don't deny that. पुलीस राजकारणी ड्रग माफिया प्रकरणाची चौकशी करपाक सभागर समिती नेमिल्ली. ह्या प्रकरणात रॉय हे नाव मुखार आयिल्ले. ताची चौकशी करपाचो भार हे समितीचेर दिल्लो. एका म्हयन्या भितर ही समिती आपलो अहवाल दिवपाची आसली, पूण समितीन आनीक वेळ मागलो. चौकशी करतना पुलीस सहकार्य दिनात अशेंय मिकीन म्हणिल्ले. रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस प्रुडंटा खातीर. पोटाक अन्न ना, रावपाक घर ना, कसमशील कोड्यार रावपी वानरमाऱ्यांची ही व्यथा. ते दर वर्सा चवथ मनयतात. तांची उमेद सामान्य लोकांप्रमाणेच, पूण हातान पयसो नासतनाय गणपती पुजपी वानरमाऱ्यांक उदरगतीचो आशिर्वाद अजून मेळूंक ना. घरदार ना तेन्ना शिक्षण आनी रेशन कार्डा सारकी सुविधाय ना. गणपती पुजपाक हक्काची इल्लीशी जमीनय ना. चवथ ही गोंयकारांची सगळ्यान व्हड परब. ती मनोवपा खातीर गरीब आनी गिरेस्त आपल्या कडेन जाता तो खर्च करतात. पूण आयज तुमकां दाखयतात सर्वसामान्या परस वेगळी चवथ. घरदार नाशिल्ल्यांची चवथ. पोटभर खावपाक पयसो ना, पूण देवाचेर व्हड श्रद्धा आशिल्ल्या वानरमाऱ्यांची चवथ. एका ल्हानशा माटवान तांणी सोबीत गणपतीची मुर्ती पुजल्या. सिरियली पेटयल्यात, पूण ते बॅटरी वापरून. सुमार 100 वानरमारे कसमशील कोडार रावतात. लोकांचे सुवातीन ते गणपती पुजतात. चवथीक लागपी वस्तू कांय लोकांनी आपूण जावन तांकां दिल्यात. हें आसता 5 दीस दवरुया 7 दीस, पूण तितले पयशे आमकां जायना. नाजाल्यार कोणा कडेन अशें मागता अशे पयशे मातशे दी, मागीर आमी एक 5 जाण लागून तुमगेर पयशे पेड करता. तशें आतां एकट्यान मेद दिलां, आमकां मकर अशें करून दिलां. तेंगेले हितून ते करून दिता आमकां अशें. 3 पिढयो जाल्यो हे वानरमारे कोडार रावतात. तांचे जाणटे वानर मारताले, पूण आतां ते उसाच्या शेतान वा हेर सुवातींनी काम करून 4 पयशे जोडटात. पूण तांकां घर बांदपाक सुवात ना, खावपाक धड अन्न ना, रेशन कार्ड वा हेर सुविधाय ना. गणपती पुजपा खातीर तरी सरकारान हक्काची सुवात दिवची म्हूण ते मागतात. तुमी कोणी सपोर्ट करचो आमकां आनी जागा बी दिवपाची. आमकां गणपती पुजपा जागा ना न्हू. जागा मेळत ते काम करून पोट भरपी वानरमाऱ्यांकय दिसता आपली भुरगीं शिकची म्हूण. आमकां जागा ना, जमीन ना, काय ना. आमची भुरगीं शाळेन कोण भरना. भुरगीं बी शाळेन घालपाचें आनी आमकां भुरगे मातशें शाळा शिकोवपा जातले अशें आमी चिंतताले. लागीं तुमकां शाळा शिगण्यार आसा लागीं. पूण तुमी भुरग्याक धाडटा. भुरगे धाडटले आसले म्हटलें ते आजून चवकशी करून ते आतां आमकां कळपा लागना. सरकारान तांच्या परिस्थितीची दखल घेवची आनी कांय सुविधा दिवच्यो ही तांची प्रार्थना. तुमचो वार्षिक गणपती 7 दीस म्हटल्यार अशें आमगेले हांगा दुसरे जागा आसा. हांगा धांवडयले जाल्यार दुसरे कडेन वचपाक जाय. रेशन कार्ड ना, काय ना. ते आतां रेशन कार्ड कोणी कितें उपाय केला कोणी दिवचे आमकां. सरकारी नोकरेक आशिल्ले लोक सुद्धा आपल्या आवय बापायचे वेगळे रेशन कार्ड करून अंत्योदयाचे तांदूळ खातात. मतां खातीर सरकारय तांकां ते दितात. पूण गरिबीन रावनी 7 दिसांची चवथ मनोवपी हे जमाती कडेन लक्ष दिल्यार सरकाराक निराधारांचे आशिर्वाद मेळटले. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.